Sarpanch and Panch member of village panchayat Varna. That service representatives. आम्ही हांगा शिवोलच्या गावान हा फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम शिवोली अप टू जांबळिनी. पयले म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा वन्स अगेन सगळ्या आमच्या शिवोलकारांक. आमकां तुमी इतलो मोग दाखयलो आनी इतले मोठे संख्येन हांगा निवडून हाडले एज युअर MLA. तोच आमचे मदें टू व्हिलर वाल्यांक कितलो त्रास जावचो तो तुमी तुका कळटले. सो आमी इलेक्शनाच्या पयलेच फोन मारीत आसले आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक, खूंय पावलो तो रस्तो, खूंय पावलो तो रस्तो करून. एट लास्ट ही गॉट दॅट हॉट मिक्स फ्रॉम द प्लांट आनी आयज हांगा काम चालू केलां. पयलें काम आमी इनॉग्रेट करपाक येयल्या. हेच कामां हांगा शिवोलच्या वाठारांत चालूच उरतली आनी शिवोलकारांक तुमचो सपोर्ट आनी आदार मागता. हे फुडले कामां 5 वर्सां जी आमकां दिल्या ते देवाच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्याच्या सपोर्टान बरें जातले. एक शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक आमी वावुरतली. हे प्रश्न उदकाचो म्हणटा तो मोठो प्रश्न हांगा आसा तो आमी एवरीडे फॉलो अप करतली. तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता. तेंच्यांनी 2च दीस जाले आनी आयज तेंच्यांनी कामां आपल्या हातीन घेतलेली आसा आनी आयच्यान स्टार्ट करता आमी. इगर्जे कडल्यान रोड हो सामको डॅमेज जाल्लो आसलो आनी आयज तेणीन पयलें काम आमच्या हातीन घेतलेलें आसा. सगळे सरपंच, सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर तसोच आमचे सपोर्टर हांगा येयल्लेले आसा आनी अशीच आमची कामां मॅडम डिलायला लोबो करतली ही आमकां गॅरंटी हा. आनी ती 2 दीस जाता म्हणून आयज इतले बरें तिणी हातीन काम घेतलेलें आहा. खरेंच लोकांक लागून काम घेतलेलें आहा आनी लोकांच्या हेका लागून जे हे जाताले तांकां इतले त्रास जाताले तेका लागून तिणी पयलें काम घेतलेलें आहा. अशीच ती कामां करतली. हांव तेंचे कडेन मागता भरपूर तांकां आयुश्य दिवं अशीच कामां करपाक लागून. शिवोली मांडना पंचायत एक्स सरपंच एंड प्लस वॉर्ड मेंबर. पयले सुवातेर आमचे MLA दिलायला बाय तिका कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक 10 तारखेर ती जिखून येयली आनी विदीन 3 days or 4 days जाता आमचो पयलो तो रस्तो आमचो खूब तें उरलेलो, हॉट मिक्सिंग जावंक नाहलो. तो तियेन हातीन काम घेतलें. तिका हांव गांवजान सुटयान दिवन वचता आनी लोकांच्या सगळ्या शिवोलकाराच्या नांवान तिका देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच फुडें ती वावुरतली आनी कामां शिवोलेची सगळीं पुरी करतली म्हणून हांव सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या फाटल्यान जो रस्तो वाहनाच्या उद्घाटनाक शिवोली ते आसागांव आज आमची मॅडम डिलायला नवनिर्वाचित MLA ती जावन आसा आमच्या मदीं. ह्या वाठारांतले सरपंच आनी इतर आसागांव सरपंच सगळे पंच आनी ह्या आमचे सपोर्टर्स तशेंच आमचे नागरीक हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी तेच्या पेक्षा डबल शुभेच्छा आमच्या शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक दिता, नागरिकांक, की तेंच्यांनी एक बरो MLA असो आमकां दिल्लो आसा मॅडमीच्या रुपान. आनी आज जे आमच्या डेव्हलपमेंटाची सुरवात जी आसा ती मॅडमीन जे एका कॉन्ट्रॅक्टराक फॉलोअप करून ती इलेक्शना पयलीं ती फॉलोअप करताली तेन्ना दुसरो MLA आसल्या कारणान तिचे आयकनासले. तिजे इलेक्शना पयलींच काम सुरवात केली शिवोली मतदारसंघात आनी त्या कामांक शिवोलच्या मतदारसंघाच्या लोकांनी विश्वास दवरून तिका निवडून हाडली. तेका लागून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमी हे पयलें काम आमी सुरवात करता तिच्या हातीन आनी हे सुद्दां काम जावपाक कारण की तिणी एका फॉलोअप करून कॉन्ट्रॅक्टराक, इंजिनियर सगळे डिपार्टमेंटान फॉलोअप करून जाता इतक्या बेगीन जावचो आनी जे आमच्या लोकांचे जे त्रास जाताले आमकां
चलोन गाडये वयताना आमचे भेंडान हे सगळे हाटा बिटाक सगळे प्रॉब्लेम जे लोकांचे इतके वर्साचे जाताले आमकां वचोंक सुद्दां दिसनासले की जे रोडान वयताले त्या रोडान आमी लॉंग रुटान वयताले ताका लागून ही आजी समस्या सुटलेली आसा आज मॅडमीच्या मीडिया